इश्टानो, आयज हांव तुमकां लागून घेवन येयलेलें आसा बेबीकॉर्न चिली. ती बीन इन्स्टंट, दॅट टू विदीन 5 मिनिट्स ही चिली जातली. तर सगळ्यात पयलीं आमी एक कायल घेवया आनी तेतून ऑलमोस्ट 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालून घेवया. हें तेल मातशें गरम जावंक दियात आनी आतां हें तेल हांव आसा पळय तें सगळ्याक स्प्रेड करतलें. हें तेल मातशें गरम जालें काय हांगासर हांव ऑलमोस्ट एक नाजाल्यार अर्दो कॅप्सिकम, तुमी अर्दो कॅप्सिकम पसून वापरूं शकता. बारीक चिरलेलो अर्दो कॅप्सिकम आनी म्हाजे कडेन हांगासर थोडे बेबीकॉर्न आसलेले. ते बेबीकॉर्न हांवें बारीक चिरून घेतलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता की हे बेबीकॉर्न कितले बारीक दिसता ते. हे कॅप्सिकम आनी बेबीकॉर्न आसा ते आतां मिक्स करून घेवया. तुमी पळोवंक शकता की हे कितले बरे दिसता पळय ते. हे जे दोनूय इन्ग्रेडियंट्स आसा ते मातशे फ्राय जावनी. फ्राय जाले काय तेतून हांव इल्लेशें ऑलमोस्ट चवी पुरतें मीठ घालून घेता आनी परत आनी एकदां हें मिक्स करून घेता, जेणे करून हें मीठ आसा पळय तें बेबीकॉर्नाक आनी कॅप्सिकमाक सारकेंच लागतलें. आतां हांगासर हांव 1 टेबलस्पून विनेगर घालून घेता आनी ताच्या उपरांत 1 टेबलस्पून सोया सॉस घालून घेता. सोया सॉस आनी विनेगर आसा ते खूब इम्पॉर्टंट. ताच्या उपरांत हांव ऑलमोस्ट 2 ते 3 टेबलस्पून चिली सॉस घालून घेता. आतां ही सगळी सॉसीस आसा ते हे कॅप्सिकमाक आनी बेबीकॉर्नाक सारके लावन घेवपाक जाय म्हूण परत आनी एकदां हांव मिक्स करून घेता. तुमी पळोवंक शकता की हळू बेबीकॉर्न आनी कॅप्सिकमाचो कलर आसा तो मातसो चेंज जावपाक लागला पळय तो. ताच्या उपरांत आमकां ह्या चिलीन इल्लेशें टमॅटो सॉस घालपाक जाय. तुमकां जाय तशें तुमी टमॅटो सॉस घालूं शकता. ही तुमची बेबीकॉर्न चिली एकदम रेडी जाल्लेली आसा. तर हांव आतां ही बेबीकॉर्न चिली आसा पळय ती खावपाक व्हरता. हीच तुमी सकाळ फुडें ब्रेकफास्टाक नाजाल्यार लंचाचेर खावं शकता. तुमच्या तोंडाक जर रूच येयली हो व्हिडिओ पळोवन जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाका ना.